म्हज्या भयणीन भावनो, जुआंवान जेन्ना जेजून ताका म्हणलें ही तुजी आवय, तेन्ना ताणें तिका आपली म्हणून घेतली, आपली आवय म्हणून घेतली. पूण हे परी जुआंव जावन आसा आमी सगळीं जाणां, कित्याक ताच्या खुसव्यांत आमी काल पळयल्या उदक आनी रगत व्हांवलें आनी हे परी ही ताची कूड ताणें घडोवन हाडली. त्या शिश्या सगळे आमी सगळे जेजूचे शिस, ताच्या कुडीचे आमी सांदे आनी हे परी आमी तिका जुआंवान पत्करली तशी आमी तिका पत्करता, कित्याक जेजू आमचे सगळ्यांक जियेता आनी आमी जेजू सगळ्यांक जियेता. तर वो मिस्तेर आमी सगळीं जाणां जियेता. पूण हे कशे भाशेन जिवंक जाय तें आमकां सायबीण मायेन दाखयल्लें आसा. सातीन आसा आपल्या अणभवांतल्यान तोरीची मागणी करपाची पद्दत आमकां शिकयल्या, कित्याक हीच देवान ताका शिकयल्ली. आनी एक मागणें अशें आसा की आमची चिंतनां पळय आसात ती आमी चड वापरता. कालूच हांवें तुमकां सांगलेलें की आमच्या चिंतनांनी इमॅजिनेशन थंयसर आमी जेजूच्या खुर्साक पळोवया भितरल्यान सांग, कित्याक जेजूचो खुरीस जावन आसा आमचो मोग. तो आमचो मोग करता, बापूय ताचे सगळें आमचो मोग करता आनी आमच्यान हो मोग अणभवून त्या मोगान ताचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक जाता. ही कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा. तर सायबीण माय ती पूर्णपणे आपल्या जिवितान जियेलेली आसा. सातिनास आमकां जेजूच्या जिविताचेर नियाळ हे परी करूंक शिकयता. ही तुमकां पद्दत हांवें सकाळच्या मागण्यांत शिकयल्ली आनी शिकयता आसा. तर सायबीण मायन आपलें जिवीत ह्या मिस्तेरांनी सारकी एक जावन जेजूच्या एकवटान बापायक तिणें सगळें समर्पिलें. पयले सुवातेर जेजू सिमांक जेजूक जेन्ना भेटूंक वता तेन्ना तो म्हणटा हो भुरगो सगळ्या राष्ट्रांक एक नमुनो जातलो आनी तुज्या काळजाक एक तोरसाद विजतली, जे काळीज विजतली. हो जालो पयलो दोलोरोस म्हणटा पळय तो दूख. तिका समजोंक ना पूण ताचेर ती नियाळ करीत रावली. दुसरें म्हणजे रातची तांकां जुजेक आनी मारियाक आनी बाळकाक घेवन तांकां 300 मायल्स इजिप्ताक चलोन रातचीच वचची पडली. कितलो काळोख आसलेलो, कितली भिरांत आसलेली, कितले चोर थिचोर आसताले, पूण देवान तांकां राखली आनी हे परी त्या दुखान ती थिचोर पावली. त्या उपरांत जेजू देव मंदिरांत रावलो आनी ती ताका 3 दीस सोदीत नासलेली. कितली तांचे मदें थिचोर हे आसलेले एन्जायटी, म्हणजे हो हिंग गेलो भुरगो आमचो, थिचोर म्हणून हारोवलो तो, थिचोर म्हणून तो नपयत जालो. ताच्या सोदांत ती आसलेली आनी ताका खूब दूख भोगलें. तूं नकळोय हांव आनी तुजो बापूय तुज्या सोदांत आसलेले म्हूण. आनी ताणें ताका सांगलें तुमी कित्याक सोदांत आसलेले, तुमी नकळो तो हांव म्हज्या बापायच्या घरांत आसूंक जाय. तेंय बी तिका समजलें ना, पूण ताचेर ती नियाळ करूंक लागली. हें सगळें तिणें आपल्या काळजांत दवरलें. मागीर खुर्साची वाट तो चलतना ताचे बरोबर ती चलोंक लागली. ताचें सगळें जें घडटालें तें तिचें सगळें घडोंक लागलें आनी तिणें ताका एकवटोन ही तिची दूख तिणें देवा बापाक ताचे उद्देशी भेटयली. सगळ्यांच्या सल्वासाक बसप. मागीर तो खुर्सार मेलो. खुर्सार मरतना आयज आमी पळयलां कशे भाशेन जेजून तिका म्हणलें हो तुजो पूत
आनी तुजी आवय. मागीर ताका सकयल देंवयतना तो आनी एक बालो तिचे काळजान. तिणें ताका जोल्म दिल्लो आनी आतां त्याच बाळकाक ती आपल्या हातान घेता. कितलें दूख ती पळयता. ताणें कितलें दूख सोंसलें तें दूख तिचेंच जालें. आनी शेवटी ताका मागीर निखिपितात आनी तिका इतलें दूख दिसता तातूंत. ती अणभवता म्हज्या भयणीन भावनो हें फेस्त कशें म्हणून घडोवन आयलें. पयलें म्हणून हितूं सिस्टर्शन्स आनी सबआयट्स आसलेले पळय ताणीन हें फेस्त म्हणून हितूं आपल्या संस्थेन समरुंक लागले आनी खूब कातोलीक म्हणजे इगर्ज तेन्ना ते म्हणून हितूं फेस्त समरुंकताले. मागीर बेनेडिक्ट 13वो आसलेलो ताणें तें मिसलांत घातलें म्हणजे ह्या पुस्तकांत ग्रंथांत घातलें. त्या उपरांत तेन्ना तिका म्हणटाली मदर ऑफ कंपॅशन म्हणजे ती कोरोनायेन जेजूच्या त्या कोश्टान भाग घेताली. मागीर पायस X पळय आसा ताणें तें आनीक ताका एक आकार दिलो आनी ताणें तें सगळे इगर्ज मातयेकूय हें करूंक जाय म्हणून ताणें सांगलें. लेडी ऑफ डॉलर्स म्हणून मागीर तें कळोन आयलें आनी ते भाशेन आमी तें समरूंक लागले. आतां आमी तो पळयत तें पयलें फेस्त पवित्र गोश्ट आसतात न्हय ताच्या आदीं शुक्रार आसा त्या शुक्रारा दीस ते समरुंकताले. पूण पायस X ते 15 सप्टेंबराचेर दवरलेलें आसा. हें कित्याक दवरलां? तिचो जोल्म म्हणून हितूं 8 years आसा आनी 8 दिसांनी मागीर परतून हें तिचें कोश्ट दूख ती समरुंकता आनी तिचे बरोबर आमी जशे भशेन तिणें जेजू सगळें हें सगळें दूख समोर पिलें तेच भशेन आमच्यानूय तें समोरूंक जाता आनी ओपून दिवंक जाता. तर आमी तेच भाशेन जेन्ना आमचे संकश्ट येता जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा तेन्ना आमी भिवंक फावना. तो एक आमकां सोयेग जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासत ते समोरूंकच्याक ते भेटोवच्याक आनी हे परी जेजू सगळें आमी दुसऱ्या पासत ताच्या कोश्टांनी वांटून घेवंक. तर ही कृपा आमकां मेळ्ळ्या पुरो म्हणून थोडो वेळ आमी आमच्या आदर्श उमटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान आमी रावया. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका एकवटून आसा पूण आमच्या चिंतनांनी आमी ताका नियाळटा. तो खुर्सार आमकां आपलो मोग आनी देवाचो मोग उगडापो करता. आनी जेन्ना आमी संकश्टान दुखान कश्टांनी आसता तेन्ना आमी ताचे दोळे लायले म्हणटून तो आमकां घोटाय दिता आनी हें आमचें दूख तो उत्करता आनी हें दूख आमचें तो वापरता दुसऱ्यांक सुटका पातकांतली दिवच्याक आनी तांच्या जिवितांत बरेंपण उपजोवच्याक तांचें जिवीत कुरपेन भरच्याक.